फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल या वर्सा आम्ही 7, 8, 9 SCPD ग्राउंडाचेर व्हेजिटेबल मार्केटाच्या बाजूक जो SCPD ग्राउंड आसा थंय आमी करपाचें ठरयलां. वर्सान वर्स हो कार्यक्रम आमी एक्चुअली BPS ग्राउंडाचेर करून हाडटाले, पूण कांय वर्सां लोकांचे एक उलो आशिल्लो की पार्किंग मेळना, कंजेशन जाता, तर तुमी खंय तरी भायर वचून तो मोठ्या जाग्यार करचो. सो आमी 2-3 जागे पळयले, तातूंत भितर SCPD ग्राउंड आमकां सोयीस्कर दिसलो. सो त्या प्रमाणे 7, 8, 9 ह्या दिसा आमी SCPD ग्राउंडाचेर हो फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल आयोजीत केला. सदां भशेन कार्यक्रमाची वळेरी अशी आसतली की आमी पयले दीस जे इनॉग्रल फंक्शन आसतलें, दुसरे दीस आमी ह्या वर्साक फेलिसिटेशन कार्यक्रम दुसरे दीस दवरला, जो आमचो आयतारच आसतालो, आनी तिसरे दीस आमचो सकाळीं सांजवळ कार्यक्रम सांगात जातली. प्रामुख्यान ह्या वर्सा एक एडिशनल कार्यक्रम आमी दवरला, जो हांव तुमच्या मुखार दवरूं सोदतां आनी तुमच्या माध्यमान लोकां पर्यंत पावूंक सोदतां. आजकाल आमी चडशे नोकरी हातूंतल्यान भुरगे आमचे सोदतात नोकऱ्यो म्हणून. तांकां एंटरप्रेन्युरशीप आमी प्रमोट करची, हे ताणें आपल्या उद्योग धंद्या खातीर मुखार सरचें, ह्या खातीर आमी एक सर्त दवरल्या. 25 वर्सां पिराये पर्यंत एक ग्रूप आनी 25 नंतर एक ग्रूप, की जांचे कडेन कितें एक कल्पना आसतली बिझनेसाची, ती कल्पना आमच्या मुखार दवरून ताका आमी प्रोत्साहीत करपाक सोदतात. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी आवर्जून एक तज्ञ लोक थोडे आपयल्यात. तातूंत भितर एक फायनान्शियल हातूंतलो MD EDC मिस्टर आंगले, एक जर्नलिस्ट, सिनियर जर्नलिस्ट, एक्स चीफ एडिटर इन चीफ ऑफ खालीज टाइम्स मिस्टर विनय कामत, आणि जनरल मॅनेजर अश्विन कामत EDCचो. ही वळेरी आमी अशी दवरला की एक 10 मिनटां तो आपले कितें तरी एक प्रेजेंटेशन दितलो, आपले कडेन एक कल्पना आसा ती मुखार दवरतलो, आनी ताजे नंतर ताका प्रश्न उत्तरां जावं ताचे कडेन डिस्कशन. ह्या पद्दतीन हो एक कार्यक्रम आमी आवर्जून ह्या वर्सा एक एडिशन केला, जेणे करून आमचे जे यंग जनरेशन आसा ते खंय तरी उद्योग धंद्या खातीर प्रोत्साहीत जावचे, मुखार वचचे. कदाचित तांकां थंय एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो जाल्यार फायनान्शियल हेल्पूय मेळूं शकता, म्हणून आमी थोडे उद्योजकांकय आपयल्यात. आनी अशें करून हो कार्यक्रमाचो एक आमी सादारण रूपरेषा दवरल्या. आमी वर्सान वर्स आमचे जे प्रकार आसता ताका एक नांव दितात. एक आमचे कोणी बरे मागपी जावं आमचे कोणी एक सिनियर कोणी जांचे हे जाल्ले आसा, तेन्ना म्हणून आमी लेट आर्किटेक्ट प्रकाश कामत हांचें नांव दिवन ते आर्किटेक्ट प्रकाश कामत नगर म्हणून ताका आमी संबोधतले. आनी आमचे माचयेर आतां म्हजे बरोबर बसल्यात ते ऑर्गनायझींग चेअरमॅन नरेश तुमकां ब्रीफ करतले अबाउट डिटेल प्रोग्राम्स. पण तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां पर्यंत एक उलो जो वर्सान वर्स तुमी आमकां मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करतात, आनी आमी जरी ते ऑर्गनायज करपा खातीर मेहनत घेतली, पण तुमच्या परिश्रमांतल्यान आनी तुमच्या ज्या लिखाणांतल्यान लोकां पर्यंत जो पावता मेसेज, तातूंतल्यान आमकां खूब लोकांचो प्रतिसाद मेळटा. तर कोणूय वर्सा आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावपाचे आमी प्रयत्न करतात. पर्टिक्युलरली हो जो एंटरप्रेन्युरशीप प्रोग्राम आमी दवरला तोय लोकां पर्यंत पावचो, आनी जेणे करून आमचे गोंयभरचे जे कोणी सारस्वत भुरगे आसात ते मुखार सरतात. नरेशा कडेन दिवचे पयलीं आनीक उलो तुमच्या मुखार मारता की वर्सान वर्स जसो कार्यक्रम ऑर्गनायज्ड बाय सारस्वत आसलो जाल्यार हो खुलो आसा. एनीबडी कॅन कम, एनी कास्ट रिलिजन, ताका बंधन कांय ना. दे कॅन कम वॉच द प्रोग्राम्स, जेवणाचो आस्वाद घेवचो. फक्त पार्टिसिपेशन तितलें आसा तें आमचें रिस्ट्रिक्टेड टू सारस्वत समाजाचें आसा. तेन्ना फुडल्या कार्यक्रमाक हांव सगळ्यांक येवकार हांगा जमिल्ले. जशें आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी सांगलां की 7, 8, 9 आमचो अन्न आनी सांस्कृतीक महोत्सव SPD ग्राउंडाचेर जातलो. जी दर वर्साची आमची एक कार्यक्रमाची एक रूपरेषा आसता, चडशी आमी तीच फॉलो करता. पण हातूंत भितर आमी हे फावटी फेरफार केला म्हणटा तो सिनियर सिटीजनाक जंय खंय आमकां शक्य जाता तांकां आमी एक कॅटेगरी निर्माण केल्या. की तांचो एक आमकां एक आवर्जून एक रिक्वेस्ट आसतालो की आमी वी कॅनॉट कम्पीट किंवा आमच्यान भुरग्यां बरोबर कम्पीट करूंक जायना. सो आमी जाता तितलो तांकां वाव मेळचो म्हणून एक सिनियर सिटीजनाचे प्रत्येक जे जाग्याचेर आमकां स्लॉट मेळटा ते आमी तांकां इन्क्लूड केले. थोडीशी रूपरेषा दिवपाक आमचे सदांच ऑन स्टेज कार्यक्रम आनी ऑफ स्टेज कार्यक्रम आसतात एवरी डे.
हे 7 तारखेक समज आमी जेन्ना सुरवात करतात आमचे ऑफ स्टेज कार्यक्रम पयलीं सुरू जातात. तातूंत वंडर्स फ्रॉम वेस्ट कोयरांतलें फूल हो पर्टिक्युलर कार्यक्रम पयलीं सुरू जातलो 4 वरांचेर. तातूंत ऑलमोस्ट 4 गट आसात. हायर गट म्हणटा तो 36 वर्सां वयर मनीस सुद्दां हातूंत भितर भाग घेवंक शकता. भुरग्यांचो गट आसताच सदा प्रमाणे तुमच्या ब्रोशरांचेर तुमकां डिटेल्स मेळटलेच. पण आमी 36 इयर एंड अबाव म्हणजे तांकां सुद्दां आमी थोडे अशें उरता की वी कॅन नॉट, आमची स्पीड कमी आसता की आमी भुरग्यां बरोबर कम्पीट करूंक शकना म्हणून आमी जाता तितले ते गट करतात. इक्वल जाता तितलें पार्टिसिपेशन जावचें म्हणून. फ्रेश फ्लावर गार्लंड मेकिंग किंवा फुलांची सोबीतकाय हो एक असो एक आनी कॉम्पिटिशन त्या दिसा दवरिल्लें आसा. 35 ते 59 वर्सां पिराये पर्यंत आनी 60 वर्साच्या आनी अबाव हो मुद्दाम परत हांव कित्याक मुद्दाम तुमच्या माध्यमांतल्यानूच परत पावयता कित्याक सिनियर सिटीजनांनी सुद्दां भाग घेवचे हातूंत भितर येवन. हे कम्युनिटींतले म्हणजे कितें आसता तांकां ते सदां तांचो आमकां फिडबॅक घेता आमी. दर वर्सा जेन्ना आमचो उत्सव सोंपता जाता तितले लोकां कडल्यान फिडबॅक घेवपाचो प्रयत्न करता की कितें कमी पडलां आमचें. सो आमकां आयकूं आयिल्लें की सिनियर सिटीजन म्हणटा की आमच्यान कम्पीट करूं जायना तांचे बरोबर. सो आमकां एक सेपरेट ग्रूप केल्यार आमी तातूंत भितर पार्टिसिपेट जातले. सो ह्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे सिनियर सिटीजन भावांक जे आमचे आसात कम्युनिटी भितर तांकां सांगता की यात मुखार आनी ह्या कॉम्पिटिशनांनी भाग घेयात. ऑन स्टेज इव्हेंट फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन वा दर वर्सा प्रमाणे प्ले ग्रूप KG1, KG2, KG फर्स्ट स्टँडर्ड मागीर सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड स्टँडर्ड आनी फोर्थ स्टँडर्ड अशे 3 गट करून आमी ऑन स्टेज कार्यक्रम सुरू करता. इवनिंग सदांच आमचो इनॉग्रल कार्यक्रम सुरू जातकीर आमचो आसता तो डान्स कॉम्पिटिशन. डान्स कॉम्पिटिशन सुद्दां दर वर्सा ते गट आसाच पण ह्या वर्सा आमी परत 31 इयर्स एंड अबाव. 31 इयर्स एंड अबाव कित्याक परत उल्लेख करता, एनर्जी लेवल्स आर डिफरंट. थोडी म्हणटात की आमच्यान परत तोच भाग येता की मे बी ल्हान 25 वर्सांचे किंवा 20 वर्सां भुरग्यां बरोबर वी कॅन नॉट कम्पीट, आमकां एक सेपरेट ग्रूप जाय. सो जे जे जाग्यार आमी पावूंक शकतात थंय आमी ते गट किंवा ते एज ग्रुप्स वाडयल्ले आसात. डे 2 सुरू जाता आमचो सदांच सिंगींग कॉम्पिटिशनांतल्यान. तातूंत ऑफ स्टेज कार्यक्रम जे पयलीं आसतले ते फेस पेंटींग कॉम्पिटिशन, तोंड रंगोवया, क्रोशे मेकिंग कॉम्पिटिशन. क्रोशे मेकिंग कॉम्पिटिशना भितर सुद्दां 60 इयर्स एंड अबाव गट एड केला. कित्याक क्रोशे म्हणटकीर ती म्हणटात विणकाम किंवा ते आपल्याक क्रिएटीव वर्क स्पीड परती आयली. सो ज्या जाग्यार परत सिनियर सिटीजन्सांक आमी एड करूं शकल्यात थंय केल्लें आसा. शेनवारचें हँड एम्ब्रॉयड्रीचें काम आसतलें. हँड एम्ब्रॉयड्री भितर सुद्दां आमचे 3 गट 60 इयर्स एंड अबाव. आनी शेनवाराक जो हो नवो कार्यक्रम आमी भितर एड केला जो आमी पयलीं आयतारा करताले तो स्टुडंट्स फेलिसिटेशन प्रोग्राम. ह्या वर्सा आमी तो शेनवारा दवरला. ताचो चीफ गेस्ट सुद्दां आमकां मेळ्ळा तो एअर मार्शल संदेश बाब वागळे हे आमचे चीफ गेस्ट आसतले भुरग्यांक फेलिसिटेट करपाक. सो तो आयतारा सकाळीं दवरता तो आमी शेनवारा सांजचो दवरला बिफोर वी स्टार्ट वीथ द सिंगींग कॉम्पिटिशन. सिंगींग कॉम्पिटिशना पयलीं तो पर्टिक्युलर कार्यक्रम जातलो. सिंगींग कॉम्पिटिशन परत ऑन स्टेज कार्यक्रम ताजें ऑडिशन आसतलें. आतां 2 फेब्रुवारीक आयतारा विद्याभवनांत ताजें ऑडिशन आसा. ज्या लोकांनी नांवां दिल्लीं आसात किंवा ऑन द स्पॉट येवन तांच्यांनी थंय नांव दिवंक शकतात. पण ऑडिशन कंपल्सरी आसा. ऑडिशन जातकीर सिलेक्ट जातली तीच पार्टिसिपंट स्टेजीचेर वतली. थंय परत 5 ग्रूप आसा. स्टँडर्ड 7th, 8th, 9th, 10th हो एक ग्रूप. 16 वर्साच्या पिरायेंतल्यान 30 वर्सां पर्यंत, 31 वर्सां ते 45 वर्सां पर्यंत, 46 वर्सां ते 59 वर्सां पर्यंत आनी 60 वर्सां एंड अबाव. म्हणजे सिंगींग कॉम्पिटिशनांतली सुद्दां मागणी आशिल्ली की आमकां आमचो आवाज किंवा बरो संगीतकार किंवा बरो पद म्हणपी सुद्दां आसलो की तो म्हणटा की एजी प्रमाणे आपलो आवाज मातसो खंय खंय कमी जावंक शकता. ताका सुद्दां इक्वल पार्टिसिपेशन मेळचें आनी इन्क्लुझीव जावचें सगळ्यां खातीर म्हणून ही गट आमी 5वी गट एड केल्या 60 इयर्स एंड अबाव. डे 3 आयतार 9 फेब्रुवारी महोत्सवाचो अखेरचो दीस. ऑफ स्टेज कार्यक्रमा भितर रंग भरुया पेंटिंग कॉम्पिटिशन दर वर्साचो कार्यक्रम. दर वर्सा आसता. धाकली भुरगीं KG1, KG2 स्टँडर्ड 1ची भुरगीं सकाळीं येवन थंय आपल्यालो तांकां उमेदी आसता आनी तातूंत भितर एक कॉम्पिटिशना पेक्षा पार्टिसिपेशन खूब प्रमाणांत पार्टिसिपेशन येता. भुरग्यांक एक वाव मेळटा की आपल्यान कितें काडलें म्हणून. रॅपिंग टॅलंट म्हणजे एक परत मातसो सिनियराचे खातीर एक पयलो गट 15 ते 25 वर्सांचो आनी दुसरो ग्रूप आसा तो 26 वर्सां एंड अबाव. हातूंत पेपर गिफ्ट मेकिंग, गिफ्ट बॅग मेकिंग आसा आनी शर्ट बॉक्स रॅपिंग ही 2 कॉम्पिटिशन्स दवरिल्लीं आसा. इवनिंग मॉर्निंग हाफा भितरूच भलायकी बाळक म्हणजे हेल्दी बेबी हें दर वर्साचोच कार्यक्रम
परत 9:30 ते 12 हे टायमा भितर तो जातलो. पयलो ग्रुप 1 ते 2 वर्सां आनी दुसरो ग्रुप 2 ते 3 वर्सांचो. 9:30 ते 10:30 हो टायम दवरिल्लो आसा आनी 10:30 ते 12 हो LDBB कॉम्पिटिशन जातलें. 4 वरांचेर म्हणजे ही सर्त दनपारां तुका सोंपता 4 वरांचेर कुकरी कॉम्पिटिशन, कोंकणी मेजवानी. कॅटेगरी 1 एनी स्पायसी नॉन व्हेज डीश युजींग अळसांदे. म्हणजे माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन खूब पावचें की हांगा सुद्दां खूब घरान पळय ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो आपल्यो बायल्यो प्रात करतात, आपले आपले वेगळे डिशीज करतात. कला ती एक, ती कला घेवन तांच्यांनी मुखार येवचें. सो एनी स्पायसी नॉन व्हेज डीश युजींग अळसांदे. कॅटेगरी 2 अगेन ल्हान भुरग्यां खातीर 8 ते 12 वर्सांच्या हाका फायरलेस कुकींग. एनी व्हेज डीश खंयची शिवराक कसली प्रात करूं शकतात, जे कसलेंच कुकींग ना, तांच्यांनी येवन थंय ती डीश सादर करची. फायरलेस कुकींग म्हणटा तें आज प्रत्येक स्कुलांनी सुद्दां हें कॉम्पिटिशन जाता. सो एक मजा येता भुरग्यांक सुद्दां. एक 8 ते 12 वर्साचो भुरगो येवन थंय आपल्याले फायरलेस कुकींग जेन्ना दाखयता, आपूण कशे तरेन मिक्स करता, कितें कसली चाट करता किंवा भेळ करता, कितें करता, पळोवपाकय बरें दिसता आनी खावपाकय तांकां भुरग्यांक एक स्फूर्ती मेळटा की आपूण कितें तरी करता म्हणून ल्हान भुरग्यांक. आनी तिसरी कॅटेगरी आसा ती एनी स्वीट डीश युजींग रेड पम्पकीन. दुदयाचे पसून एक स्वीट करचें, हो तिसरो कॉम्पिटिशन आसा. हो फक्त हो स्वीट डीश जो आसा तो ओन्ली फॉर 60 इयर्स एंड अबाव.